दिवचले बेकायदेशीर गोरवां मारतात ती शेड बेगोबेग मोडची म्हूण गोप्रेमी संघटनांनी दिवचल पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याकडेन मागणी केल्या. पालिकेन कारवाय केली ना जाल्यार 2,000 लोकांचो मोर्चो हाडून बेकायदेशीर गोहत्या करपी सुवाती मोडपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. बेकायदेशीर गोहत्या करपी आरोपी फरारी जाल्यात. ते लोकांक बाजारांत दिसतात पूण पुलिसांच्या हाताक लागनात म्हूण गोप्रेमी संघटनांनी तिडक उक्तायल्या. दिवचले चलपी बेकायदेशीर गोहत्या थांबोवची म्हूण गोप्रेमी संघटनांनी दिवचलच्या मुख्याधिकाऱ्याक निवेदन दिले. पालिकेन बेकायदेशीर शेड मोडली ना जाल्यार स्वता ती मोडपाचो इशारो गोप्रेमींनी दिला. इल्लीगल जी शेड आसा आणि इल्लीगल स्लॉटरिंग जे चालू आसा ते स्टॉप करपा खातीर ती शेडूच जी आसा ती सबंद समूळ नश्ट करची. जर म्युनिसिपॅलिटी हे इल्लीगल स्लॉटर हाऊस बंद उडोवपा खातीर डिमॉलिश करपा खातीर जर फुडाकार घेयना आणि हे इल्लीगल स्लॉटरिंग अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार बिचोलचे सगळे नागरीक जे आसात ते एकठांय जावन 2-3 हजाराचो मोर्चा आमी थंय व्हरतले आणि आमी स्वता ती बिल्डिंग जी आसा ती डिमॉलिश करतले. मायनॉरिटी महाराष्ट्रान ना ही मोठी मोठी राज्य ह्या राज्यांनी बंद पडलेले आसा. म्हणजे ह्या सरकारान कित्याक दसऱ्यासारखें कितें चल्लां मायनॉरिटीच्या नांवा खाली जे आपली पोळी भाजून घेता हेंचो हांव निशेध जाहीर करता. ठराव जर जेन्ना आमी घेतलेलो आसा की ते रिपेअर डेमोलिशन करचे आणि ते मोडचे म्हणून जेन्ना ठराव घेतला जाल्यार हे कोणी केले थंयसर रिपेअर आणि ते कशा पद्दतीन केले. जे ठराव नसतना जर तुम्ही जर करता जाल्यार हो गुन्हो आसा. आमी जे कोण ताका हे आसा तेजेर कारवाई जावची अशी मागणी करता. सीओ कडेन आमी उलयले आता. बेकायदेशीर गोरवां मारपी आरोपी बिंदास भोंवतात पूण ते पुलिसांक मेळनात असो दावो अमृत सिंगान केला. सो तेका लागून आमी परत रिक्वेस्ट करता पुलिसांक सुद्दां अजून सुद्दां पुलिसांनी तांकां अटक करूं ना. ते बिंदास भोंवतात आणि बाकीच्या लोकांक आमी असे लोक जे आहा ते सांगता की ते बाजारान आणि खंय तरी दिसतात म्हणून पूण पुलिसांक ते मेळना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. सत्तरी तालुक्यातल्या पाली गावांतली परिस्थिती सध्या बरीच सुदारल्या. ज्या विचित्र दुयेंसाक लागून गावांतल्या 4 जाणांचो जीव गेल्लो ते दुयेंस कित्याक लागून पातळ्ळें हें अजूनय दोतोरांक समजना. त्या खातीर अभ्यास आनी संशोधन जावपाची गरज थंयच्या दोतोरान उक्तायल्या. सध्या तरी पाली कोणूच दुयेंत ना. सप्तकांतल्यान 3 दीस गांवांत दोतोर येता. गांवचे लोक नितळ उदक दिवचे म्हूण मागणी करतात. सत्तरी तालुक्यातल्या पाली गावांत विचित्र दुयेंसाक लागून 4 जीव गेले. आता परिस्थिती बरी सुदारल्या. सुधारता हळूहळू सुधारपा येयले आता एक व्हडलेशे पेशंट का व्हडलेशे दुयेंस अशें ना. लोक संडासाक भायर वयतात न्हू थोडे. आमच्या हांगा संडास भायर वचपाक आमकां मेळटा न्हू. ते अशें जाल्ल्या घडल्या बरोबर गोवोरमेंटान हांगा आतां आमकां आठवड्याक 3 फावटी डॉक्टर येता. आमकां सद्या पाणी मेळटा तें फिल्टर जाल्यार मेळना. तेन्ना आमकां हें दाबोस पेवपाचें पाणी फिल्टर येयलेलें बरें. आमचे देवळा कडेन जी बोरींग बांय जी आहा तें पाणी मातशें आमकां पावून तास अर्द तास पाणी खोदूं येता. तें पाणी आमकां पयलीं भायर सोडचें पडटा. ताजे नंतर आमकां घेवचें पडटा आनी तें आमी म्हणजे परत पाणी दवरल्या उपरांत तें भितर आयदनान तामणें जाता पाणी. एक आमकां एक दिसता एक तें पाणी वायट अशें बोरिंगेचें पाणी वायट. पाली गावांत कसली धाम आयिल्ली तें कळपा खातीर संशोधन जावप गरजेचें आसा अशें मत दोतोर अशोक आमशेकारान उक्तायलें. अजून ताजें नक्की निदान अशें जाल्लें ना किंवा निदान तें कळलेलें तरी ना लोकांक. कारण अजून बरेच म्हणजे डॉक्टरांकूय विचारलें किंवा लोकांक विचारलें जाल्यार ताजो अजून पूर्ण सगळो हें मेळना अहवाल कित्या खातीर ते पेशंट्स गेले ते. हें कारण कळटलें जाल्यार त्या सगळ्या गोश्टींचेर संशोधन जावचें पडटलें. वाळपयच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब. फुडल्या विधानसभा अधिवेशना पयलीं इंग्लीश माध्यम स्कुलांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार आमरण उपोशणाक बसपाची शिटकावणी फोर्स संघटनेच्या वावुरप्यांनी दिल्या. सरकारान माध्यम भास धोरणाचेर घेतिल्ल्या निर्णयांचें पालन जायना तशेंच गरजेची दुरुस्ती सरकार करना. सरकार फक्त लोकांक पिशें करता अशें फोर्स संघटनेन म्हळां. If they don't do it, if we miss this flight, I had told the government, I had told the CM, I had told the ex-CM very clearly. I have messages sent to them. If you don't do this, I'm going on an indefinite hunger strike. You do what you want. On my dead body, you can remove this out. This is what I had given or prayed to this government last time. If it is not achieved, I still assure you that this I will do. And you all probably have to come at least. I don't want anybody else on an indefinite hunger strike, but at least I want somebody to come there on chain hunger strike and to really work on this. घेऊया एक विराम.